न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना काणेकर तुमकां येवकार दिता। दर दिसा प्रमाण आयज आमी लायव्ह येयला तुमकां आयच्या दिसा कितें घडलां हें जावन दितली। तर सगळ्यात पयलीं या गौरीश आमोणकर हाचे कडेन। आयज ग्रामसभा जाली। रेईस मंगूस हांगाची ग्रामसभा आयज बरीच जापली। ती साबार विशयाचेर तांच्यांनी उलोवप केले। ह्या टायमार सरपंच थंय गैरहजर आशिल्लो, मात उपसरपंच श्रुती चोडणकर त्या वेळार हजर आशिल्ली। सो थळाव्यांचे म्हणणें जें आसा तें तांच्यांनी आयकून घेतलें। सद्या रेईस मंगूस ह्या वाठारांत जो गाजपी प्रकल्प आसा तो म्हटल्यार DLF ह्या प्रकल्पाक लागून थळाव्यांक कितले त्रास जाता हाचेर थळाव्यांनी उलोवप केलें। म्हणजे थंय बिगर गोंयकार जे कामगार आसा ते व्हडा प्रमाणांत वाडला, ताका लागून थळाव्यांक खूब त्रास जाता। त्याच बरोबर व्हडल्या हेवी ट्रकांची रहदारी वाडिल्ल्या कारणान थंय धुल्ल प्रदूशण, त्याच बरोबर त्या ट्रकांक लागून वायरी तुटप ह्या सारक्यो समस्या थंय उप्रासपाक लागला। तर सकाळचो हो धुल्लाचो प्रदूशण, रहदारीचो प्रदूशण DLF प्रकल्पाक लागून आणि रातच्या वेळार ज्यो मांडवेंतल्यो क्रूज बोटी आसा तांच्या आवाजाचो प्रदूशण, अशें साबार प्रदूशण आणि हेर जे विशय आसा ते ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत मांडले। तांचें अशें म्हणणें आशिल्लें की सरपंचच्या गैरहाजिरीत उपसरपंच श्रुती चोडणकर हिणें आमचे जे मुद्दे आसा ते सविस्तर आयकून घेतले। त्या खातीर सरपंच जो आसा तो केन्नाच आमचे काना मनार घेयना। मात आतां कितलेशेच तेंपा उपरांत जी ग्रामसभा रेईस मंगूस हांगासर जाली तातूंत श्रुती चोडणकर उपसरपंच जी आसा तेणें आमचे प्रश्न जे आसा ते वेवस्थीत आयकून घेतले, म्हणून ह्या श्रुतीची त्या ग्रामस्थांनी स्तुती केली आणि तिचे खूब तोखणाय केले, तिचें कौतुक केलें। ही एक बातमी आसा। दुसरी म्हणजे आंगणवाडीची एक बातमी आसा, ती म्हटल्यार गोंयांत ज्यो 1262 आंगणवाडी आसा तितूंतली फकत एकूच बालवाडी आंगणवाडी जी आसा ती बंद आसा, कित्याक थंय भुरगीं येना म्हणून। बाकीच्यो 4 अश्यो आंगणवाडी आसा तातूंत भुरगीं येना, पूण हेर जे उपक्रम आसा जशे की ज्यो गुरवार बायल्यो आसता त्यांच्या खातीर उपक्रम, म्हणजे तांकां योग्य प्रशिक्षण दिवप किंवा तांकां रेशन दिवप ह्या सारकिल्ले उपक्रम ह्या 4 बालवाडींनी चालू आसा। मात गोंयची जी बालवाडी आसा ती पौश्टीक आहार दिवपाच्या बाबतींत खूब बरी कामगिरी करता गोंयांत आणि पुराय भारतांत। सद्या गोंयच्यो आंगणवाडी ज्यो आसा त्यो अव्वल नंबराचेर आसा अशें बायल आनी भुरगीं उदरगत खात्याचे संचालक हांच्यांनी उलोवप केलेलें आसा। त्या भायर ताळगांव हांगासर आयज कार्यकर्ता मेळावा जालो। थंय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पहलगाम हांगासर जाल्ल्या हल्ल्याचेर उलोवप केलें। ती एक बातमी आसा। आयज गोंयभर ग्रामसभा गाजल्यो आनी आयज रेईस मंगूस ग्रामसभेन कितें घडलें गौरीशा कडल्यान आमी जाणा जावन घेतलें। आतां फुडल्या ग्रामसभांनी कितें जालें जाणा जावन घेवया उत्तेजक गांवस हाचे कडल्यान। आयची पयली बातमी म्हळ्यार आतां सद्या गोंयान जे न्हंयेंत बुडून मरण येवपाच्या घडणुकांनी जे वाड जाल्ली आसा। फाटल्या 4 दिसांत 4 जाणांक न्हंयनी बुडून मरण येयलेलें आसा। ते म्हणून ग्रामीण भागांतल्यानूच ह्यो घडणुके जाल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले आसा। सत्तरींतल्या म्हादय आनी धारबांदोडा न्हंयत बुडून 2 जाणांक मरण आयिल्लें। तेच्या पयलीं कुचेली म्हापश्या कॅनलांत बुडून म्हापश्याच्या तरणाट्याक मरण आयलें। तेच्या उपरांत 25 तारखेक दावकोण हांगा दूदसागर न्हंयत बुडून वास्कोच्या एका तरणाट्याक मरण आयिल्लें। सो ही गंभीर गजाली ह्यो आसात। ही एक बातमी जाली। आनी दुसरी म्हणल्यार कोने प्रियोळात रस्तो हुबताना
रस्तो उपताना अपघात जाल्ल्या ब्लॅक पॅन्थराक मरण आयिल्लें. हे विशींची गंभीर दखल आसा ती राना मंत्री विश्वजीत राणेन घेतलेली आनी तांणी दुख्ख उक्तायलें की अशे तरेन जे ब्लॅक पॅन्थराक मरण आयिल्ल्या कारणान तांणी दुख्ख उक्तायलें आनी ह्या प्रकरणाची सखोल चवकशीचो तांणी अहवाल राना अधिकाऱ्यां कडेन मागला. ही एक बातमी. तिसरी बातमी म्हळ्यार ती गोंयान सद्या आतां वेवसायीक ल्हान व्हड वेवसाय करतना दिश्टी पडटा. पूण वेवसायिकां मदीं गोंयकार जे आसात ते कमी आसात, भायले चड आसात. भायले मार्केटांनी जावं नाल्यार हेर जाग्यांनी आपले दुकानां आसात ती थाटून बसल्यात आनी हाचो परिणाम जे गोंयकार धंदेकार आसात तांचेर जाता. ताका लागून आतां फुडली पिळगी बीन हे वेवसायान उतरपाक सोदनात म्हूण विक्रेत्यांनी गोंयकार जे विक्रेता तांच्यांनी खंत उक्तायल्या. ही एक जाली. चवथी बातमी म्हळ्यार आयज दवर्लेची ग्रामसभा जाली आनी हे ग्रामसभेत सरपंच आनी 5 पंच वांगडी गैर हाजीर आशिल्ल्यान थंय बरोच बोवाळ जालो. रस्तो रुंदीकरण आनी रस्त्या कुशीकचे अतिक्रमण ह्या ग्रामसभेंतले हे मुद्दे आशिल्ले. मात सरपंचानूच दांडी मारिल्ल्यान उपसरपंचान ही जी ग्रामसभा आसा ती तहकूब केली आनी फुडें धुकल्ली. पांचवी बातमी म्हळ्यार मयेची ग्रामसभा जाली. मयेच्या ग्रामसभेत मायनींग आनी जो नियोजीत लॉ कॉलेजीचो जो विशय आसलो तो गाजलो. शेतकारा सयत कामगाराचो प्रश्न पयलीं जाग्यार घालात, उपरांत मायनींग कंपनीक NOC दियात अशी मागणी लोकांनी थंय लावन धरली आनी तशेंच नियोजीत लॉ कॉलेज आमकां नाकात अशें तेंच्यांनी मागणी केलेली आसा. आनी ताकाच जो मयेचो सरपंच कृष्णा चोडणकर तांणी कितें सांगलेलें, लोकांक नाका जाल्यार अंतरराष्ट्रीय लॉ कॉलेजी खातीर पंचायत हट्ट करची ना अशें तांच्यांनी सांगलेलें आसा. तर ह्यो 5 बातम्यो तुमी आयच्या साताच्या बुलेटिनाक पळयात. आयज ताळगांव हांगा भाजपा कार्यकर्ता मेळावो जालो. ह्या मेळाव्यांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें एटॅक जो जाल्लो हालींच ते विशीं सांगिल्लें आसा. तर ताणें म्हणिल्लें आसा की जे पाकिस्तानी गोंयांत आशिल्ले ते 3 जाण ते भायर सरिल्ले आसा अशें ताणें सांगिल्लें आसा. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो कांय म्हत्वाच्यो बातम्यो. आनीकूय बातम्यो तुमकां पळोवपा खातीर साताचें गोमंतक टुडे हें बुलेटीन पळोवचें. कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकारा सयत हांव संजना अंजुनकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.